नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. ट्रकवाल्यांनी कंपन्यांमध्ये ट्रिपीच्या रेटीचेर मध्यस्थीक मुख्यमंत्र्याच्या बसकांचेर बसका मात कंपन्यांचा प्रतिसाद ना. मी निर्गतदारी म्हणतात प्रश्न कंपनी आणि ट्रकवाल्यांमधलो. आमोण्या रतन कारोल्याच्या खुनाच्या केशीत आयआरबीचो कॉन्स्टेबल आणि त्याच्या भावाक अटक. कारोल्याचे धड मेळे पायी म्हादयत तकली शापरा जाल्यार पाय कामुरले. नातलां खातीर गोंयकारांची तयारी. इगर्जी कपेलां घरां सजली, गोठे तयार. नातलां निमतान आर्च बिशप फिलीप नेरी फेरावाचो गोंयकारांक शांतिकायेचो संदेश. बीजेपी सरकारान विधानसभेकूय फटयली. 2012 राज्यपालाच्या अभिभाषणात प्रादेशीक आराखडो 2021 रद्द करपाचे दिल्लें उतर काँग्रेस पावली राज्यपाला मेरेन. मोपाच्या जमनीचा वांटो मागता नवदळ बांदपाक सोदता एन्क्लेव. गोंय सरकाराची नात तयारी. प्रस्न पावलो रक्षा मंत्रालयाकडेन. गोंयच्या मागणेचेर मंत्रालयाची जाग ना माग. आणि दत्त जल्म जालो. गोंयभर दत्त जयंती मोठ्या भक्तिभावान. गोंयभरच्या दत्त मंदिरांनी दिसभर सुवाळो. पळयात दत्तवाडी, साखळे दत्त मंदिर आणि चिंचोळच्या दत्त जल्माचा उत्सव. खबर विस्तारान. मायनिंग ट्रकवाले आणि कंपन्यांमध्ये ट्रिपीच्या रेटीचेर मध्यस्थीक मुख्यमंत्री मदीं पडला खरो, मात कंपन्यांचो व्हडलोसो प्रतिसाद दिसना. कंपन्यांनी रेट थारावन आपल्याक बेरेस्तारा सांजे मेरेन सांगचे म्हूण पार्सेकारान कंपन्यांक सांगिल्लें. तो रेट घेवन ट्रकवाल्यांबरोबर बसका जावपाची आशिल्ली. सांजे मीठ निर्गतदाराच्या संघटनेची बसका जाली, मात रेटीचेर कोणूच उलयना. रेट खंय कंपन्यो आनी ट्रकवाल्यांनी तांचे भितर थारावपाचो. ट्रकवाल्यांचो प्रश्न सोडोवंक मुख्यमंत्र्यान बसकांचे सत्र चालू केला. बुधवारा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बसका जाली. तांणी दिल्लो ट्रिपीचो रेट घेवन परत ट्रकवाल्यांबरोबर बसपाचे. ट्रकवाल्यांचो, मायनवाल्यांचो, कामगारांचो असो कंबायन गजाल आसा. आय एम वर्किंग ओवर इट. सगळ्यो बाजू, सगळे एस्पेक्ट्स विचार केल्यात. कालचो दीस हांवें मायन ओनर्सांक दिल्लो. ताणें एकी कडेन बसून जास्तीत जास्त आमी कितें रेट दिवंक शकता हें ताणें दिवचें. आज तांकां ताणें हाडून दिवप आसा. मागीर ताच्या नंतर हांव ट्रकवाल्यां कडेन बसतलो. ते घेतकीर म्हाका कितें दिसता, डायरेक्टराक घेतलो बरोबर, सेक्रेटरीक घेतलो, डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट हांचें ओपिनियन ताचेर घेतलें वतलें आनी वन्स फॉर ऑल जावंक जाय अशें म्हाका दिसता. गोवा मिनरल ओर एक्सपोर्ट्स असोसिएशनाची सांजे बसका जाली, मात ट्रिपीचो रेट कितें थारला ताचेर कोणूच उलयना. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण संघटनेचें म्हणणें अशें, दर कंपनी आनी ट्रान्सपोर्टरांनी थारावपाचो आसता. पयलींच कंपन्यो बॉल्सांतले घालून मायनिंग करपाक तयार जाल्यात. तातूंत ट्रकवाल्यांचे रेटीचे कोफुसांव कंपन्यांक कोत्र केला. जाता जाल्यार 2 दिसां भितर नाजाल्यार नवे वर्सा पयलीं विशय तडीक लायतलो म्हणपाचें पार्सेकारान उलोवन दाखयलां. ट्रक ड्रायव्हर्स अँड ट्रक ओनर्स they have their demand. It is also genuine. They have been stationed for last 3.5 years. They feel that they also need to get proper income. By the beginning of new year, we should be in a position to put the things in order. सध्याची परिस्थिती पळयल्यार मिनाचो रेट 28 ते 30 डॉलरां म्हऱ्यान आसतना ट्रान्सपोर्टाचेर आनीक बॉल्सांतले घालपाची मायनिंग कंपन्यांची तयारी दिसना. जाल्यार नव्या वर्साच्या सुरवातीक मायनिंगाची घडी जाग्यार घालपाचे खंय मुख्यमंत्र्याचे रेझोल्युशन. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. आमोण्या रतन कारोल्याच्या खुनाचे केशीत आयआरबी कॉन्स्टेबल देविदास सिनारी आणि ताच्या भावाक दिवचल पुलिसांनी धरला. माशेलांत तिवऱ्या रावपी कारोल फाटले कांय दीस आमोणेसान गायब जाल्लो. ताची कापिल्ली कूड पाळये म्हादयत बुधवारा मेळिल्ली. बेरेस्तारा शापोरा न्हंयत तकली जाल्यार कामुर्ले न्हंयत पांय मेळ्ळो. दिवचली पुलीस खुनाचो हेतू सोदतात. आरोपींनी वापरिल्ली शस्त्रां मात अजून पुलिसांच्या हाताक लागिल्ली नात. मूळ राजस्थानचो कामगार रतन करोल 17 डिसेंबरा सावन बेपत्ता आशिल्लो. कांय दिसां फाटीं करोलाची सिनारी भावांबरोबर साखळे आमोण्या सेजाच्या गेटी भायर बाचाबाची जाल्ली. तेन्ना सावन रतन करोल बेपत्ता आशिल्लो.
आता ह्या प्रकरणा उपरांत बुधवारा तकली आनी पांय नाशिल्ली कूड दिवचल पुलिसांक पाळी म्हादय न्हंयत मेळिल्ली. ब्रेस्तारा हणजूण पुलिसांक शापोरा न्हंयत तकली मेळ्ळी. म्हापसा पुलिसांक कामोर्ली न्हंयत कापिल्ले पांय मेळ्ळ्यात. We received call from control room that one head, severed head of a male person is in the sea water. Accordingly, आम्ही थंयसर गेले. We are at the spot and we have recovered one head which is severed, which is suspected to be of that person of Bicholim murder. But investigation is on. We will have to conduct further investigation to establish the identity. आणि काम म्हणले की पाय मेळे. That you have to ask PI Mapsa. करोलाचे केशींत दिवचल पुलिसांनी दुबावीत देविदास सिनारी आणि दत्तगुरू सिनारी ह्या दोग भावांक धरल्यात. अटक केल्या दोग भावांतलो देविदास सिनारी हो IRBचो पुलीस कॉन्स्टेबल. दिवचल पुलिसांचो खुना फाटलो हेतू सोदपाचो यत्न चल्ला. खुनात वापरिल्ली शस्त्रां मात अजून पुलिसांच्या हाताक लागिल्ली नात. कूड पोस्टमार्टमा खातीर बावळे धाडल्या. रतन करोलाक बायल आनी एक चली आसा. बायल रतनाच्या कुडीची वळख सांगपाक म्हूण दिवचल पुलीस स्टेशनात आशिल्ली. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी उदय परब. नातलां फुलोवंक गोंय आनी गोंयकार तयार. येशूच्या जल्माचो सुवाळो म्हणजे नातलां. इगर्जी, कपेलां, घरादारां, नक्षत्रां, रंगीत लायटी आनी क्रिसमस ट्रीनी सजल्यांत. दर एकलो सांताक्लॉजाची वाट पळयता. आज बिशपान नातलांच्या निमतान शांतिकायेचो संदेश दिला. मध्यराती इगर्जींनी मीस जातलें. पळयात येशूच्या जल्म सुवाळ्याक गोंयकारांची तयारी. Sadly, we find an increasing dose of intolerance holding sway in our lives. Not only people of different creeds and cultures, but even people of the same family drift away from each other because of this intolerance and unforgivingness. We are in the year of the family, and very recently our Pope Francis has inaugurated the year of mercy. Let us pray for all families as well as for various social and religious communities. Let there be more understanding, more mercy, more reconciliation and peace. When we live out these values in our everyday lives, we create a space for God in our life, and we become the leaven of a new society where everyone is welcomed, respected and loved. येशूच्या जल्माचो देखावो दाखोवपी तरेतरेचे गोठे नातालांनी उबे जातात. राशोलच्या भुरग्यांनी प्लास्टीक वापरिनासतना कोयरातले सामान वापरून गोठो केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक विराम.